म्हापशेचे आमदार म्हणजे मित्र जोशुआ डिसोजा, म्हापशेचे नगराध्यक्ष प्रिया मिसाळ, तुमचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे संस्थानाचे पदाधिकारी, म्हणजे समोर आशिल्ले म्हापसांतले सगळे नगरसेवक आणि पत्रकार आनी म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, सगळ्यात पयली हांव तुमची दिलगिरी व्यक्त करता. तुमकां 2 वरां म्हज्या खातीर बसून उरचें पडलें, त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. खरें म्हणजे कंप्लीट कमिटीच्या आग्रहात्सव आज म्हजो शेड्यूल खूपच पॅक आशिल्लो, पण तांच्यांनी म्हटलें की ऐतिहासीक वास्तूचें आमी परत एकदां इनॉग्रेशन करता आनी मुख्यमंत्र्यान येवप म्हत्वाचें आसा. 50 वर्सां पयलीं पयल्या मुख्यमंत्र्यान घातलेलो फावंडेशन स्टोन आनी 50 वर्सांच्या उपरांत आमी परत एकदां रिइनॉग्रेट करता म्हणटा उपरांत तें मुख्यमंत्र्यानूच करपाक जाय असो बाब गोविंद शिरोडकर ताची कमिटी आज सकाळीं परत आयली. म्हणटकीर म्हाका कशेंच चुकना जालें आनी म्हापशेकारांच्या आग्रहात्सव हांवें हांगासर परत येवपाचें थारायलें. पण हांव खरोखरूच मना पासून तुमची दिलगिरी व्यक्त करता. म्हाका खबर आहा तुमी सगळे जाण परत एकदां हनुमान नाट्यगृहांतलो पयलो कार्यक्रम पळोवपा खातीर हांगासर आतुरतेन वाट पळयता. म्हाका दिसता मुग्धा आनी प्रथमेश हांचो कार्यक्रम जावपाचो आसा, त्या खातीर हांव तुमच्या मदीं चड वेळ रावचो ना. पण एक मुद्दामून मेन्शन करता, 50 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ल्या म्हणजे महारुद्र संस्थानाच्या वतीन नाटकां उत्सवाची पळोवपा खातीर सुरू जाल्लो नाट्यगृह हो प्रोफेशनल नाट्यगृहांतल्यान बदलता आनी पुराय उत्तर गोंयांतल्यान 50 वर्सां पयलीं एकूच नाट्यगृह, तितूंतल्यान नाटकां, तियात्र आनी सांस्कृतीक कार्यक्रम पळोवपा खातीर हें आशिल्लें एकमेव ठिकाण. पण बरीच वर्सां म्हणजे फाटले रिनोवेशनाच्या निमित्तान म्हणा किंवा बरेचशे नाट्यगृह हो सावंड प्रॉब्लेम बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान प्रोफेशनल नाटकां येवपाची बंद जाली आनी म्हापशेकारांक नाटकां पळोवपा खातीर एक तर कला अकादमींत वयचें पडपाक लागलें किंवा आमच्या सांखळे आनी पणजेय पळयतात. पण जाका एकदां एफोर्डेबल जायना 2 गजाली, टायम आनी पयशे, हे चड खर्चीक वचपाक लागले. सुशेगाद रातचो जेयलो काय 8 सुमार नाटक पयलें 11 सोंपलें जाल्यार आपल्या घरा कडेन वचून मेळोंक जाय, अशा पद्दतीचें नाटक पळोवपाची मजा वेगळीच आसता. आनी म्हाका दिसता रोखडेंच म्हणजे अशा पद्दतीची नाटकां ही तुमकां जाता तितके बेगीन पळोवपाक मेळटली. आनी प्रोफेशनल नाटक हें केन्ना येता, ताका चड थिएटरां एवेलेबल आसत जाल्यार प्रोफेशनल नाटकां चड येतात. आनी सदांच प्रोफेशनल नाटक येयल्लें येताले म्हापशान करूंक मेळचें ना काय म्हूण सदांच विचारताले. सांखळेन नाटक केलें काय ते म्हणटाले ना आमकां बरें म्हापशेकारांक नाटक दाखयल्या शिवाय आमकांय चेंज पडना, कारण नाट्य रसीक म्हापशाक खूब बरो आसा आनी नाटकाक दाद दिवपी आसात. ज्या पद्दतीन संगीत नाटक आसतलें, इतिहासीक नाटक आसतलें, प्रोफेशनल नाटका खातीर लोक मुद्दामून तें नाटक पळोवपाक येता. हांव खरोखरूच तुमची खूब खूब तोखणाय करता, कारण संस्थानाची तांच्यांनी आपल्या देवस्थानचे पयशे ह्या नाट्यगृहांत घातल्या आनी लोकांक अशा पद्दतीची फेसिलिटीज एवेलेबल करून दिल्या. त्या खातीर खरोखर मना पासून सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. खूब कमी लोक संस्थानाचे कदाचित बरें काम करता जाल्यार सपोर्ट करतात, टिका करपाक खूब जाण आसतात, पण जेन्ना कन्स्ट्रक्टीव काम करतात तेन्ना सपोर्ट करप हें गरजेचें आसा. ल्हानशा हातूंतल्यान जवळपास 750 खुर्च्यो ह्यो जर हातूंतल्यान एकोमोडेट जाता. हांव पळयता की आमच्या रविंद्र भवनात फक्त 800 आसा, म्हणजे हेज्या पेक्षा 4 पटीन व्हडलें आहा. आनी फक्त चेअर्स पळोवंक वचत जाल्यार भितर 800 चेअर्स दिसता. कॉम्पॅक्ट जरी असले आसत जाल्यार 750 खुर्च्यो आसतना एक बऱ्या पद्दतीचो लूक, AC, साऊंड सिस्टम खूब बरी अशी तेंच्यांनी एवेलेबल करून दिल्या. तांच्यांनी उलयता आसतना आनी अध्यक्षानय बी म्हाजे कडेन म्हटलें की आमी सरकारा कडेन प्रस्ताव मांडला. फाटले आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसतले तेंच्यांनी प्रस्ताव दिला. म्हाकाय मदीं दोनदां तेंच्यांनी याद केली की आमकां सरकारा कडल्यान कितें तरी मदत जावपाक जाय. एक्चुली तशी पळोवंक वचत जाल्यार प्रोफेशनल चलोवपी नाट्यगृहा खातीर आनी प्रायवेट आशिल्ल्या नाट्यगृहा खातीर वेगळी स्कीम ना. पण म्हापशेकारांच्या आग्रहात्सव आनी तुमी दिल्ली लोकांक सेवा खंय तरी सरकारा कडेन एक कमिटमेंट करचो पडटलो. सरकाराचो कार्यक्रम आमी फुकट घेवपाक तुमकां एवेलेबल बीन दिता, हो खंय तरी एखादो एग्रीमेंट करून हांव एक प्रॉमिस हांव त्या खातीर म्हटलां पयलीं हांव थोडीशी स्कीम ना, बट त्या स्किमीच्या भायर वचून आमकां तुमी सरकाराक केन्ना तरी आमचे कार्यक्रम आसतले अशें आयोजन करपा खातीर दिता. हे जर तुमी एखादो सरकारा बरोबर एग्रीमेंट केलो आसत, म्हाका म्हापशेचो आमदारूय बी रिक्वेस्ट करतालो की आमकां स्पेशली हांकां मदत करपाक जाय, कारण
आमी आमच्या म्हापशांतले रवींद्र भवन काय अजून पर्यंत बांदूंक ना आनी बांदूंक ना म्हाकाय खबर आहा आनी बांदता म्हणसर म्हाका दिसता आनिकूय थोडोसो टायम वयतलो बट चुकी म्हाजी ना जागेची आहा जागा अजून अवेलेबल जावंक ना जाल्यार बरेच जाण म्हणटले की ते सरकार तयार आसा बट जागा अजून फायनलायज जायना जागा अजून मेळना त्यामुळे ती जागा आमी आयडेंटिफायड घेतले आनी बांदतले म्हणजे म्हणटा म्हणसर फुडलीं 2 वर्सां लागतलीं पण ह्या पिरियडात म्हणजे म्हापशाच्या आमदाराचें म्हणणें आशिल्लें की जाता आसत जाल्यार एक सरकारा बरोबर थोडोसो टायअप करून आमी तांकां मदत करपाचो विचार करपाक जाय आजच्या घडीक हांव एक नक्की सांगता कितली मदत ती डिक्लेअर करिना बट तुमकां आमी सरकारांतल्या आमच्या आर्ट एंड कल्चर आसत किंवा बाकी खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन तुमकां फायनान्शियली मदत ही आमी करता इतकें हांव जाहीर करता कशी करप तें एकदांचें ठरयता आमदार अध्यक्ष तुमचो बसून कशी करप हें आमी ठरयता आनी त्या अनुसार ती मदत करता कारण शेवटी एंटरटेनमेंट लोकांचो करप आनी एंटरटेनमेंट जाका आमी म्हणटा हॅपिनेस इंडेक्स वाडपा खातीर नाटक आसतले पिक्चर आसतले आनी तियात्र आसतले हे पळोवप तितकेच म्हत्वाचें आसता सांस्कृतीक कार्यक्रम हे तितक्याच पद्दतीन म्हत्वाचे कार्यक्रम करपा खातीर आमकां सातत्यान अशा पद्दतीन ह्या कार्यक्रमाची मदत जाता आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव उलयता आसतना आनी एक गजाल मुद्दामून म्हणजे एकंदर हो कार्यक्रम तेंच्यांनी म्हज्या खातीर थोडोसो फुडें व्हेलो त्या बद्दलूय बी हांव तांकां खूब खूब अभिनंदन करता आनी हनुमान नाट्यगृह हाजे पुराय समिती हाज्या खातीर तेंचें हांव अभिनंदन करता हांव चड वेळ उलयना परत एकदा फक्त एक गजाल मुद्दामून सांगता की गोंयांतल्या लोकांचो हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर सरकार सातत्यान म्हणजे आपल्या तुमी जर पळयशात जाल्यार वेगवेगळ्या जाग्याचेर फोंड्या आसतले सांखळे आसतले कुडचड्यार आसतले काणकोणा आसतले मडगांव आसतले कलामंदीर आसतले हातूंतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम आमी सदोदीत लोकांच्या मुखार दवरता आनी सरकारान जर हाज्या फुडें म्हणजे जर ओपनली आमी कार्यक्रम करपाचें थारायलें जाल्यार त्या कार्यक्रमाचो लाभ म्हापशाकारांकूय मेळटलो हें हांव नक्की डिक्लेअर करता म्हणजे सरकाराच्या रवींद्र भवनांतल्यान जो कार्यक्रम जातलो तो कार्यक्रम आमच्या हांगा रवींद्र भवन जावच्या पयलीं तो कार्यक्रमाचो लाभ म्हापशाकारांक ह्या हनुमंत थिएटरांत पळोवपाक मेळटलो त्या नक्की फायनलायज करता कारण बरेचशे फावटी आमी आमचे कार्यक्रम इधर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन किंवा आर्ट एंड कल्चरच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन फ्री ऑफ कॉस्ट ज्या जाग्यार आमची रवींद्र भवनां आसा त्या जाग्यार आमी सगळ्या लोकांक ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिता पण म्हापशाकार वंचीत उरता पळोवपाण्या पासून त्या खातीरच हांवें म्हटलें की आमचो जर टायअप एग्रीमेंट आसत जाल्यार तेन्ना आमी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे सरकाराक तुमी न चार्ज करता आमी म्हापशाकारा खातीर तो कार्यक्रम फुकट दाखोवप अशा पद्दतीचो एक एग्रीमेंट करून तो पळोवपाक तुमकां मेळटलो म्हाका सदानंद दानोडे वयता आसतना कानान सांगून गेलो की इफी खातीरचोय कितें जाता आसत जाल्यार तांच्या खातीर कार्यक्रम पळोवचो पण हांव म्हज्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांचे कडेन म्हाका दिसता बाकी स्क्रीन बट कितें तरी कार्यक्रम आनी कसो जाता हो पळयता तोय कार्यक्रम तुमच्या खातीर कसो अवेलेबल जातलो हें पळोवन तोय कार्यक्रम एखादो तुमकां दिवपाक पळयता आनी तोय कार्यक्रम हांगासर आयोजन करुया हांव आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमी खरोखरूच म्हापशाकार खूब खूब खूश आसतले की आयच्यान परत एकदा हनुमान नाट्यगृह हे ओपन जाता आनी ऐतिहासीक वास्तू जिका एक बरो गोंयांत इतिहास आसा कितलेशेच नाट्य कलाकार आनी संगीताचे धडे जेंच्यांनी ह्या हनुमान नाट्यगृहांतल्यान आपली पयली पायरी चडून जेंच्यांनी गिरयले आनी जेंच्यांनी गोंयानच न्हय पुराय देशभर सुद्दां नाटकाच्या कलेंत आपलें नांव केलें असो इतिहास आशिल्लें हें हनुमान नाट्यगृह आज म्हज्या हस्ते परत एकदा इनॉग्रेट जाता हें पळोवन म्हाका खूब खूब खोस भोगता हांव परत एकदा महारुद्र संस्थानाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर